संस्कृत भाषा ही भारतीय भाषांची जननी आसा। संस्कृत भाषा शिकप म्हळ्यार विचारशक्तीन फरक पडूंक शकता। 15 भुरग्यांवयर शाळेंत भुरगे संस्कृत शिक्षण घेतात तर थंय टीचर नियुक्त करतात। संस्कृत भाषा आमचे करियर घडोवपाची भाषा जावपाक शकता म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। संस्कृत भाषा ही सगळ्या भाषेची जननी आसा। तुम्ही मुद्दामून जर काढून पळयशात म्हणजे हिंदी आसतली, मराठी आसतली, कोंकणी आसतली, तेलुगू आसतली, सगळ्यो भाषा ह्यो संस्कृत भाशेंतल्यान तयार जाल्ल्यो आसा। तेन्ना तुम्ही संस्कृत भाषा शिकता म्हणल्या उपरांत निश्चितच तातूंत खूब मोठो बदल आनी खूब मोठो फरक तुमच्या विचारशक्तीत पडू शकता, हे निश्चित आसा आनी हाज्या पयलीं ती प्रॅक्टीस आसा। आमचे राज्य भाषा संचालनालय आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट हांच्यांनी प्रयोग म्हणून फाटले गेले प्राथमीक वर्ग आसतले म्हणजे आत्ताच म्हाका चिन्मय सांगतालो जवळपास 4000च्या पेक्षा चड भुरग्यांनी आमची परीक्षा दिली। त्या सगळ्या टिचर्सांचे आमच्या कडेन 15 भुरग्यां वयर जर हायस्कुलांत संस्कृत घेतले जाल्यार आमी टिचर स्कुलान अपॉयंट करता। आयजूय बी मिडल स्कुलान जर 15 भुरगे संस्कृतचो सब्जेक्ट घेता आसत जाल्यार आमी एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर टिचर थंयसरूय दिता। जेन्ना आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ताका आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 जी म्हणटा त्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीच्या अनुसार प्रत्येक आपल्या मातृभाषेंतल्यान आनी राष्ट्रीय भाशेंतल्यान शिक्षण घेवचें हाजेर खूब मोठो भर दिल्लो आसा। हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता कारण MBBS आनी हांचे लँग्वेज चेंज करून ते हिंदींतल्यान ट्रान्सलेट करून तेंचे बुक्स येवपाक लागले। हाज्या पयलीं म्हणजे हांव BMS पास आउट बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन एंड सर्जरी तातूंतले मॅक्झिमम सगळींच पुस्तकां संस्कृतांतल्यान आसा। मेन ग्रंथ चरक सुश्रुत वाग्भट कारण ताचो मेन कन्सेप्टूच संस्कृतांतल्यान आसा आनी ताच्या खातीर आमकां मुळात फर्स्ट इयर गेल्या उपरांत संस्कृताचो 100 मार्काचो कंपल्सरी अभ्यास करचोच पडटा। संस्कृत मुळा पासून जर आतां शिकत आसत जाल्यार गोंयांत एक आयुर्वेदीक कॉलेज आसली बट आत्तां म्हणजे पुराय देशांत ज्या पद्दतीची ॲलोपॅथीक कॉलेज सुद्दां ना त्या धर्तीचेर एम्स म्हणजे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स हांचो आयुर्वेदीक कॉलेज एट अ टॉप लेवल म्हणजे पुराय देशांत MBBS कॉलेज सुद्दां तुमकां अशी मेळची ना अशी आमच्या धारगळ हांगासर आयुर्वेदीक कॉलेज जाल्या हाका खूब खूब महत्व आसा। आनी पयलीं तरी म्हणजे पयलीं म्हणटाले की आतां सगळें ट्रान्सलेट करून इंग्लिशीन बरोवया बट आतां उलटें जालां। आतां ट्रान्सलेट करून सगळें संस्कृतांतूच बरोवया हाची सुरवात जाल्ली आसा। इधर जर संस्कृत अदरवायज हिंदी म्हणजे लोकल लँग्वेजीन ते बरोवचे हाजेर भर दिला। म्हणजे हांव थोडेशे भुरगे आसा तांकां जर इंट्रस्ट आयुर्वेदाच्या सेक्टरांत जर जालो जाल्यार आयुर्वेदा परत PG आनी PhD अशे तिनूय सब्जेक्ट म्हणजे आमी गोंयकार भाग्यवान इतक्या खातीर आसा एडिशनल 50% ऑफ द सीट रिजर्वेशन फक्त गोंयच्या भुरग्यांक आसा। म्हणजे भायल्या देशांतल्यान भुरगे येतले ते 50% येतले बट 50% आमी भाग्यवान आसा कारण हांव ज्या वेळार आयुर्वेदीक जालो त्या वेळार गोंयांत चड कॉलेजूय नाशिल्ली। खंय तरी महाराष्ट्रान वचून शिकचें पडले खातीर तुमी लक्की आसात। तुमकां हांगा 2 कॉलेजान तितून करून वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदीक कॉलेज हांगा अवेलेबल जाली। म्हणजे आमी संस्कृत शिकता आसतना इट इज नॉट ओन्ली फक्त म्हाका मातशें उलोवपाकूच येवपाक जाय किंवा कळपाकूच जाय म्हणून संस्कृत शिकचें न्ही तर संस्कृत ही भाशा आमी म्हणटा फुडें जगाची भाशा जावपाक शकता। आमी संस्कृत ही भाशेंतल्यान लोकांक तत्वज्ञान सांगू शकता। संस्कृत ही भाशा म्हणजे आमकां जे इन फ्युचर म्हणजे आमचे करियर घडोवपाची भाशा ही संस्कृत भाशा जावपाक शकता।